A11 देवा तूं आमचो रोम पान 5 A11 पेज 5. सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं आनी मागीर मोगाचो येवकार ह्या मिसाक ह्या बेदी भोंवतणी तुमकां पळोवन आमी खुशाल देवाक आज दिनवासुया आर्गां दिवया आनीक एक नवो दीस देवान आमकां फाव केलो देखून. आनी हे मिसांत आंतोन शावियर लिमा हे आमचे बाब सदां मागुया ताची गोची आज म्हयन्याचो उगडास समारंभात. आंतोन झेवियर लिमांक ताणें आशिल्ली सासणाची संस्काय आमी मागतना आज आपलो वाडदीस समारंभ आमची भयण एलिसन सापेगो डायस तशेंच मार्था फेर्नांडीस सालोमे लॉपीस आनी दुसरी आपलो वाडदीस समारंभात तांकां आमच्या मनां काळजांत दवरून देवाचो आशिर्वाद तांचेर आमी मागुया. तशेंच मागुया आज दोंदरे सायबिमाची भेट फिला फेर्नांदीस हिचे घरांत फिला फेर्नांदीस सायबिमाची भेटी दिशी तांच्या कुटुंबाचेर देवाचो आशिर्वाद आमी मागुया. तशेंच आज आमची PPCची जमात आनीक मागण्यांची जमात तातूंत वांटो घेवन उदीक देवाच्या उतराच्या उजवाडान आमी वाडूंक आमकां कृपा मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी जो आसलो जो आसा आनी सदांकाल आसतलो ते देवा बापाची कृपा आनी शांती तुमचे सवे आसूं. भयणी भावनो देवाच्या राज्यांत आमी भितर सरून आमकां एक एकल्याक आमंत्रण आसा. सोडून दी संवसाराची आस्त. जेजूचो पाटलाव करून आमी कितें तरी सोडूंक जाय आनी भोव करून जेजू म्हणटा सोडून दी जें कितें तूं वेंग मारून आसाय ती मागीर तुजी गिरेस्तकाय जावं ती मागीर तुजी दुडू जावं भांगार जावं सगळ्याहून व्हड आमकां खरी गिरेस्तकाय आमचो देव. तूं जेजूचो पाटलाव करूंक आनी सगळ्या आशे संवसाराचे आशे मेकळी आमी जियोंक हे मिसांत आमकां कृपा मागुया. हांव पातकी सोपुर्णा देवाक आनी तुमकां बावडूं मुसलमानांचा मनाची तोंडां विचारून बायकांना बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. ओ म्हजो प्रात ओ म्हजो प्रात ओ म्हजो व्हडलो प्रात ह्या पासाक लागून सदांच सांगपाक मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करा म्हणून प्रार्थना मागता.
सोरपदवेदार देव आमची काकलूत करूं सगळीं आमची पातकां भोगसून आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमचे बापा, आमचो संसार तुजे मांडावळी प्रमाणे तुजी चलून तुजी शांती आमकां फाव जावं आनी तुजे पवित्र सभेक सवस्कायेन तुजी भक्ती करूंक मेळूं हो संतोष भोगूंक आमकां आनी आमच्या आदी मरून गेल्ल्या हातूंच्या लिमा आमच्या भावाक फाव कर म्हूण आमी कालतिकायेन मागता. आमचे सुम्याचे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सभे उलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. सिराकाच्या पुस्तका वेलें वाचप. पातोक रोटोल्यांक देव परती हाडटा आनी निराशी जाल्ल्यांक तो बुजवण दिता. पातोक सोडात आनी सर्वेस्पराशी परतून येयात. ताचे मुखार प्रार्थना करून मागात आनी तुमच्या अपमानाचो भार उणो करात. भोववर्त्या देवाशी परतून येयात आनी पातोक सोडून दियात. सगळे विकोटायेचो द्वेस दवरात. जिवी आसात ती भोववर्त्या देवाक वाकाणटात. पातालांत ताका कोण वाकाणटलो? मरून गेल्ल्यांत आनीक जिवी नात तांच्यान वाकाणूंक जायना. जिवी आनी भलायकेन आसात तांच्यानूच सर्वेस्पराची वाकाणणी करूंक जाता. आपणाशी परतून येतात ताचे ताय सर्वेस्पराची काकलूत कितली व्हड मिटमेर नासलोले ताचे बोगसणे. देवाचे उतर हे. देवाचे बरोबकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब आमी गावुया. तुज्या व्हडत्या नांवांक Q13 पान 172 Q13 पेज 172. Just love
मुनचे देवा मोगाळ बापा आमच्या मोडबार पृथ्वी सोकून तुझेच मुनचे देवा मोगाळ बापा आमच्या तुझ्या मोठ्या सगळी उभी राहून उद्गाराचे गायन गाऊया. B4 पान 22 B4 पेज 22. आम्ही दुसरो श्लोक गावचो. Sorvesporak, soy, sorvesporak, soy, Jesu tuci utra, daneliam kudro, Jesu tuci utra, ukeliam cebon, Jesu tuci utra, tuci utra. Sorvesporak, soy, sorvesporak, soy. Sorvespora dumce soveasu, Dumce soveasu, Marcu pormore Jesu Christa Jesu fortama. moja duka somia. जेजू वाटेक लागच्या वेळार एक मनीस धांवून आयलो. ताचे मुखार दिमी मोडून ताणें ताचे कडेन विचारलें, बऱ्या गुरुजी, सासणाचें जिवीत जोडून घेवचे खातीर हांवें कितें करूंक जाय? जेजून ताका म्हळें, म्हाका बरो कित्याक म्हणटाय? एकल्याच देवाक काडून दुसरो कोणूच बरो न्हय. तूं आज्ञातोर जाणय, जिवेशी मारूं न्हय, पोर्तवार करूं न्हय, चोरूं न्हय, लोटीक कोवाय दिवं न्हय, लोबाडी करूं न्हय, तुज्या बापायक आनी आवयक मान दी. त्या मनशान ताका असो जबाब दिलो, गुरुजी, म्हज्या भुरगेपणार थावन हें सगळें हांव पाळून आयलां. तेन्ना जेजून ताची नदर मारली आनी ताका ताची अपुरबाय दिसली आनी ताणें म्हळें, एकूच तुका उणें, वच, तुजे कडेन आसा तितलेंय वीक आनी तुडू गोरिबांक दी आनी तुका स्वर्गार थेवो मेळटलो. मागीर ये आनी म्हजो पाटलाव कर. पूण तो ही उतरां आयकून खोंतवलो आनी दुखाबरी जावन कोडचल्लो, कित्याक ताचे लागीं खूब गिरेस्तकाय आसली. जेजून आपणा बोटूनी नदर मारून आपल्या शिसांक म्हळें, गिरेस्तकाय आसलोल्यांक देवाच्या राज्यान भितर सरूंक कितलें कठीण. ही उतरां आयकून शीस थोटाकले. पूण जेजून नव्यान उलोवन म्हळें, म्हज्या भुरग्यांनो, देवाच्या राज्यान भितर सरूंक कितलें म्हूण कठीण. एका गिरेस्त मनशाक देवाच्या राज्यान भितर सरचे परस एका उंटाक सुयेच्या बिड्डेंतल्यान वचूंक ओदीक सोंपें. ते ओदीक तोगतले आनी एकामेकाक म्हणूंक लागले. तशें जाल्यार कोणाक तारण मेळत? जेजून तांचे दोळे लावन तांकां सांगलें, मनशा कडेन तें घडोना, पूण देवा कडेन तशें न्हय, कित्याक देवा लागीं सगळें घडटा. Gesù Cristo Gesù portomane Adorituga Christa. मोगाळ बाबा भयणीनो, फिथियूस हो लिडिया ह्या वाठारांतलो राजा आसलो. आतां लिडिया इट्स पार्ट ऑफ टर्की. आतां लिडिया म्हूण सेपरेट देश ना, इट्स पार्ट ऑफ टर्की. आतां हो राजा फिथियूस खूब गिरेस्त आसलो. ताच्या लागीं जायतें आसलें.
आनी इतलें आसून पासून ताका आस आसली गिरेस्तकायेची. आतां गिरेस्तकाय आसलीच म्हणून ना, पूण ताच्या लागीं गिरेस्तकाय आसली तातूंतलें इल्लें पासून कुसकूट काडून दुसऱ्यांक दिवंक तो फाटीं फुडें सरतालो. जायतो मिजेर आसलो. एक दीस जेन्ना तो शिकारेक गेलोलो तेन्ना हूंय शिकार करून सांजे येतालो तेन्ना आपल्या पालासींत आयलो उपरांत ताणें हूंय आपल्या सेवकांक हुकूम घातलो. आनी सेवकांक हुकूम घालतना ताची राणी द क्वीन वॉज ऑल्सो दे, ती थिंगासरूच आसली. राजान हूंय म्हळें, चल हांव थकोन आयलां, म्हाका जेवण हाड, म्हाका भूक लागल्या. ही राणी जी आसली हूंय द क्वीन, ती जाणा आसली आपलो घोव कसो पळयतो, राजा कसलो पळयतो, मिजेर, ताका गिरेस्तकाय सोडून आनी कसलोच कोणाचोच मोग ना. राणीन म्हटलें हूंय, हेका कितें तरी केन्ना तरी शिकोवपाकूच जाय. राणीन सेवकांक सांगलें, वचात, ताका कितें गरजेचें आसा पळय तें घेवन यात. आनी सेवक पासून ते जाणा आसलो राजा कसलो पळयतो, कितें गरजेचें पळय तें, कितें म्हत्वाचें राजा ते घेवन आयले. ताटान सगलें भांगार हाडून हूंय ताच्या जेवणाच्या मेजार दवरलें. विथियूस हूंय हो राजा पळोवन बरोच बेजार जालो आनी म्हणूंक लागलो, हांवें तुमकां हुकूम घातलेलो कितें आनी तुमी हें म्हाका हाडलां कितें? म्हाका भूक लागल्या. बाबा भयणीनो आनी राणी हूंय अशी म्हणूंक लागली राजा, तुका चड मोग न्हू भांगाराचो दुडवाचो, ताकाच लागून ताणें हें तुका हाडलां. हाचे भायर तुका आनी कांयच दिसती पडना. हो जावन आसा तुजो संवसार. भावा भयणीनो, आयज तर आमी शुभ वर्तमान बरे भाशेन आयकलां न्हू, जाल्यार जेजूची खोर उतरां, डिफिकल्ट पॅसेजी. जेजू म्हणटा, गिरेस्त मनशाक स्वर्गीच्या राज्यान भितर सरूंक कितलें कठीण न्हय. एका उंटाक पासून भितर सरूंक बरें सोंपें. उंटाक पासून सुयेच्या धाग्यांत भितर सरूंक एकदम सोंपें, पूण गिरेस्त मनशाक न्हय. अशें तर आमी तर सारकें तर नियाळीत जाल्यार आमी म्हणटली, आमी हिंगासर जायतीं जाणां आसा गिरेस्त जीं आसा आमच्या लागीं जायतीं गिरेस्तकाय आसा, ती म्हणटली तशें जाल्यार आमच्यांनी लिस्ट ना, आमी पयलींच भायर पडलीं आनी आमकां स्वर्ग म्हणटा तो मेळचो ना. बाबा भयणीनो, हें समजोंक आमी मातशी समजणी घेवया. ऊंट, कॅमल, जेरुजाल्यांतलें द ग्रेटेस्ट एनिमल, म्हणजे द लार्जस्ट एनिमल असले. आनी बाबा भयणीनो, जेन्ना जेजू म्हणटा सुयेचो दाग भितरल्यान सरप, ही समजणी म्हणटा पळय ती आतां जेरुजालेम शार आसलें, त्या शाराक एक व्हडली गेट आसली. कारबारी सकाळच्या आदेसा तशेंच सांज मेरेन उंटाचेर आपलें सामोण घेवन भितर भायर सरताले. जेन्ना सांज जाताली तेन्ना, रात जाताली तेन्ना हो दारवंटो जो आसलो, ही गेट जी आसली ती बंद जाताली आनी एक ल्हान गेट ती ओपन करताली. व्हडली गेट बंद करताले, पूण ल्हान गेट ते ओपन दवरताले. आतां हे ऊंट जेन्ना येताले तेन्ना, कारबारी जेन्ना हांकां हाडटाले तेन्ना भितर गेटींत वचपाक बाबा भयणीनो एकूच वाट आसली, ही ल्हान गेट आसली पळय ती. भितर हे उटांक सोरोंक जातालें, पूण हे उटांचेर आसलेलें वजन, जे कितें गुड्स ते हाडटाले ते सगळे तेंच्यांनी काडूंक जाय आसलें. ह्या उंटान दिमी घालूंक जाय आसली आनी झरोत सकयल्यान गेटीन भितर सरोंक जाय आसलें. इट वॉज पॉसिबल. आनी ही जावन आसा बाबा भयणीनो ताची समजणी. आनी जेजू अशें कित्याक म्हणटा काय, आमी जाणा आयच्या वाचपान एक गिरेस्त मनीस जेजूशी येता, जेजूक सांगता, जेजू म्हाका तुजो पाटलावदार जावपाक जाय. आनी तो म्हणटा, जेजू ताका सांगता, ह्यो आज्ञा तूं पाळ, हें तूं कर. तो म्हणटा ताका, हांव सगळें करतां, जाल्यार कितें उणें आहा म्हज्यान? जेजू ताका एकूच करूंक लायता, तुजे लागीं गिरेस्तकाय आसा ती वीक, तुका स्वर्गीचो थेवो मेळटलो, उपरांत म्हजो पाटलाव कर. जेन्ना बाबा भयणीनो आमच्या लागीं जायतें आसता न्हू, आनी आमी जेन्ना देवाचेर फोकस करूंक सोदता,
तेन्ना भाव भयणीनो जायते पावटी आमी फाटीं उरता. कित्याक लागून आमचें एटेन्शन, आमचें मन डायवर्ट जाता. वी कॅनॉट सर्व मनी एंड गॉड वन एट द सेम टायम अशें म्हणटात. ताकाच लागून जेजू गोडेक ताका म्हणटालो, म्हजो पाटलाव करूंक सोदताय, गिरेस्तकायेक ना म्हूण. अशें न्हू की जेजू गिरेस्त कोण आसलो ताचेर आड आसलो पळय तो. बाबा भयणीनो, तूं आनी हांव जेजूचो पाटलावदार जावंक सोदता जाल्यार खऱ्या मनान ताचो पाटलाव करूंक जाय. गिरेस्त मनीस सगलें करतालो, सगले कायदे तो पाळटालो, पूण बाबा भयणीनो कसले नदरेन तो पाळटालो काय? आयज पासून आमी जायतीं क्रिस्तांवां, चाली रितीची क्रिस्तांवां, संडे क्रिस्टियन्स आमी म्हणूंक जाता. आयतार आमी पाळटा, मागणें आमी करता, हेर मागण्याची रिती आमी करता, खंयसरूय जाल्यार नोवेनांक वयतात. पूण कसले मनान वयता काय आमी? खऱ्यांनीच म्हाज्या काळजान देवाची भक्ती आसा काय? वो कायदो करिना जाल्यार पातोक जातले ह्या मनान आमी करता काय? हाचेर आयज आमी लक्ष घालूंक भोव गरजेचें. बाबा भयणीनो, खरो जेजूचो पाटलावदार जावंक सोदताय, नीज मोगान ताचो पाटलाव कर. आनी जेजूची बाबा भयणीनो एकूच आज्ञा, खंयसरूय जेजू येतालो तेन्ना एकूच ती आज्ञा, म्हत्वाची आज्ञा आमकां नव्या करारान मेळटा, ताचेर जेजू फोकस करता. देवाचो मोग कर, पेल्याचो हुस्को दवर. हें आमच्या जिवितांत आमी करूंक सोण एकल्याक आमकां कृपा आनी बळ मागुया. विठोवणेक आमी गायन गावया. C3 आमची सगळी गुपीत चिंतना, पान 19, C3, पेज 29. आमची सगळी गुपीत चिंतना, आमची सगळी गोटी तुका, आमचे आवडे, आमची काळजां, हेच तुका भेटोयता दवरया. तुजे भेटे बरी सगळे जावूंक आमी उड्याचे कुडके, तशें जावूं चोऱ्याचे देवे, हेच कोतकोतीत आमचे आवडे. तुजे भेटे बरी सगळे जावूंक आमी उड्याचे कुडके, तशें जावूं चोऱ्याचे देवे, हेच कोतकोतीत आमचे आवडे. भयणी भावंडू, आमचें बलिदान सोरपदवेदार देव बापाक मानतात असलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनान आनी मोहिमेक आमच्या आनी पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्पर आमचे कोण बाळे बाप्पा, तुजी भक्ती करूंक आमी तुका भेटूंक जाय. तो गोवांचो उंडो आनी दाकां सोरो तूंच आमच्या हातांनी घालताय. तांचे वरवीं हे आमचे भक्तीचें इनाम स्वर्गार आमकां आनी आंतोनच्या वेल्लीम आमच्या बाबाक फाव कर म्हूण नम्रतायेन मागता हांव. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय वाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोरपदवेदार आनी सासणांचे देवा, सर्व काळे आनी सर्वताय, आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्याच फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं दयेन ताका सोडयले. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दलबार तुजी थोर महिमा वाखणटात. तांचे सांगती आमचे ताळे मेळून
आमी तुजी स्तुती गायता. बाप्पा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड. तुमचे बसत समोर पुंची. तेच परी जेवण जाता आसतना कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियात, ही म्हज्या रगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक करोराचें हें रगत. पातकांचें मोक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारयतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गुरपोर घडुया. बाप्पा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करतना जिविताचो उंडो आनी सरवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक पितुमेचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सेवेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापाक, कार्दिनाल फिलीप नेरी आमच्या गवळणी बापाक, सिमेंव ताच्या आदारी गवळ्याक आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. सर्वेस्परा तुज्या चाकरा हातून शबियर लिमाची कापूत कर. ताका ह्या संवसारांतलो तुवें आपोवन वेलोय. तसो पवित्र स्नाना वरवीं जेजो बरोबर तो मेलो, तसोच ताचे बरोबर तो पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो बरमासो दवरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची कापलीत कर. तांकां तुजे इश्टावतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पर जोडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया करून आमी मागता. अंकवार मारी देवाची माये सांगाती तिच्या पती जुजे भाग्यवन धरून दोता आनी सोर काळी तुका मानवल्यात त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू तांय
पवित्र आत्म्याच्या एक कोणान सोर पदवेदार बाप्पा सर्वंदन आणि वैभव तुका सासण्याच्या ससनांक आमीन. देवाचो पूत जावनूय जेजू कालती जालो आनी मरोपर्यंत आनी खुर्सार मरोपर्यंत आमकां ताणें देख दिली. ह्या संवसारांतल्यान आमी एकूच पावट पासार जाता. कितेंच आमच्यांनी उरूंक जायना. आमी जोडलेली गिरेस्तकाय, आमी बांदलेलीं घरां आनी आमी पुंजयलेलें भांगर कितेंच आमच्यांनी उरूंक जायना. एक फांकी मनीस ग्रेट झुजारी तो अलेक्झांडर द ग्रेट ताणें सांगलें खंय अकस्मात तो मेलो. ताणें सांगलें खंय हांव मरतूच, काशावांत म्हजे दोनूय हात काशावां भायर दवरात. हांव काशावांत न्हिदलेलो आसतना दोनूय हात म्हजे भायर दवरात, ते लांबून दी काशावांत. हातूंतल्यान म्हाका दाखोड करूंक जाय. म्हज्यान कांय उरूंक जायना. आय एम कम एम्प्टी हँडेड. हांव रित्या हातांनी आयलां आनी आतां हांव रित्या हातांनी वेतां. देखून काशावांतले म्हजे हात सोडून दवरात, भायर लांबूं दी आनी कोण म्हजें मन ना घेता ताका गोमूं दी. आमच्यांनी कितेंच आमी पुंजयलेलें करूंक जायना. बाबडीनो आयज हे मिसाबेटींतल्यान ही शिकवण आमी घेवया. जेजू आमकां एक एकल्याक उलो मारता, तूं म्हजो पाटलाव करताय, तुकाच विसर, तुजे गिरेस्तकायेक पाट कर आनी म्हजो पाटलाव कर. आनी म्हाका आनी तुमकां सुर्गीचें राज फाव जातलें. ही चिंतना मनांत धरून जेजूच्या जेवणांत तयार जाता आसतना म्हणुया, आमचे बाप्पा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जा. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां तांणीन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडा जेजू क्रिस्ताच्या येण्या आमी बरवशान उतरयता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन स्वर्पातकांतली सुटय आनी सर्वाकदांतली वाटाय. कित्याक बोडकीक पदवी आनी मोहिमा तुजी शासनाच्या ससनान. तुमी आज जेजू क्रिस्ता तुजे दोन मुतांक म्हळी तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र विचार बावरताचेर दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. तोच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजवट चलयता सासण्याच्या ससनांक. आमीन. जिवन जेजूची शांती सदां काल तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिले संवसाराचे पाप काडटली, आमची काकूत कर. देवाची शिले संवसाराचे पाप काडटली, आमची काकूत कर. देवाची शिले संवसाराचे पाप काडटली, आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली. ताचे जेवणांत वांटून घेतली आमी सुभागी. सोम्या तुमचे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेवतली. जेजूक आमच्या गरजांक शेवताना गायन गावया. ओथम्या मोच्या गायन कर. डी 30 आणि 4, पान 60 आणि 5, डी 34 पेज 65.
मोच्या गायनको कुशलताये उल्हासो मोजे भितरची येता मोजो Deus मोजे भितरची येता मोजो Deus Chico Jesus Ukelo mozo moto Virut mielo ciu mozo Ai lo Jesus Deu daro Abur mozo pranzalo Ai lo Jesus Deu daro Abur mozo pranzalo Od mea mocia Kayoko Kushantaye Ulaso Moje Bidorci Eta Mozo Deus Mozo Deus Moje Bidorci Eta Mozo Deus Chico Jesus Anele moce calis Si doluta pravdale Suke bunci Polopas Calis sale da doshi Suke bunci Polopas Calis sale da doshi Od mea mocia Kayonko Kushataye Ulaso Moje Bidorci Eta Mozo Deus Mozo Deus Moje Bidorci Eta Mozo Deus Chico Jesus प्रार्थूया. काकूच सरा देवा सोडवण दितेल्या देण्यान तुवें आमकां दाजशी केलें. जशें जेवणा वरवीं आतां तुजें जिवीत आमचे भितर तूं वाडयताय तशेंच हे जेवणा वरवीं स्वर्गार तुज्या सासणाच्या सुखांत दयेन आमकां वांटो दी. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. भाव भयणीनो, आज सकाळीं ह्या दिसा आमी चौगय फादर्स घराघरांनी कुमन्यांक घेवन येतल्या. व्हडलें बाट 1, 2, 3 आयज अमराव दुर्गाबाडी कार्दोज वाडो सांतिस्म ओयतियांत तशेंच गालिबोनियो दोंद्रे ह्या वाठारांत आमी कुमन्यां हाडटल्या. चौगय पाद्री आनी उरिल्ले वाडे फाल्यां. आज सांजे 5:15 प्रेयर मिटींग आसा तातूंत वांटो घेवचो आनी 6:30 वरांचेर PPCची जमात जे जमातीन सगल्या PPCचे वांगड्यांनी वांटो घेवंक उलो मारता. ही एक व्हडली जबाबदारी. PPCचे वांगडी जाले म्हणटच आमी ओत घेता, भासावणी करता. ही भासावणी राखूंक आनी सांबाळूंक गरजेची. इल्लोसो वेळ पवित्र सभेक आमी दिवया. मागता सगल्या लागीं वांटो घेवन. बुधवारा दिसाक आमी आमचे कपलाक गोबो लावन प्राचीत काळान भितर सरता. सोबीत काळ आनी बरे भाशेन आमी पाळूंक जाय. सगल्यांनी पोत्तून म्हणटा सगल्यांनी त्या दिसा आमी मिसांत वांटो घेवंक जाय जाता ताणें. आनी देवाच्या उतरांतल्यान आमकां संदेश मेळटा आमी कशे भाशेन जेजूच्या पास्कांचे परबेक तयार जावंक जाय. सगळीं वांटो घेवया.
आनी त्या दिसाकतान उपास मांस खावंक जायना, कितें तरी वेगळें करुया. पवित्र सभा आमच्या लागीं मागता, मागण्यांचो डोस वाडय, उपासाचो डोस वाडय, आनीक उदारपण वाडय. हे तीन वस्तू, हे तीन हिंजीस जोडे, दाराक जोडे आसतात ते तीन जोडे आमी प्राचीत काळाचे करुया बरे भशेन. जायती आमी सोरो सोडटा, जायती आमी मांस खायना, जायती आमी कितें तरी उणें करता. त्याच बरोबर दुसऱ्याचेर वायट उलोवपाचें, दुसऱ्याचेर वायट चिंतपाचें, दुसऱ्या लागीं झगडपाचें, दुसऱ्या लागीं उलयनासतना रावपाचें, हें सोडून दिवया आनी अदीक दुसऱ्या सवें मोगाळ दयाळ जावया. ही भीक घालुया, भीक बरे उतराची. पापसाहेब म्हणटा प्लीज, सॉरी, थँक्यू पोत्तून पोत्तून म्हणटा. प्राचीत काळांत करुया, प्लीज म्हणुया, कितू पाटीच म्हणूं येता. थँक्यू म्हणुया, कितले पावटी थँक्यू म्हणूं येता. आमचें एक नुस्तेकान येता, एक वेळदूर बी कितो येता, थँक्यू म्हणुया, खुशाल जातात ते. कोणूच म्हणूना तांकां थँक्यू, पयशे दिता आनी येता. एक कोरेजमान तांकां थँक्यू म्हणुया, थँक्यू प्लीज म्हणुया, सॉरी म्हणुया. ही तिनूय उतरां ह्या उत्सवीक प्राचिताच्या काळांत करुया. आनी आतां भायर वयता आसतना आमचे केलेब, आमचे सिमिनारिस्तान हाडलेली पुस्तकां कुर्साची वाट घेवया. फकत 100 रुपया ताका. थंय बायलान आसात थोडेशे उरल्यात, तुमच्या घरांत दवरच्यो. एक एक घरांत एक एक बूक आसल्यार बरें. हो प्राचीत काळाचो कोरेजमांतलो बूक आमी घेवया आनी जायते फावटी आमी घेवन दुसऱ्यांकूय दिवं येता. कित्याक हे पयशे सिमिनारिस्तांक आनी सिमिनारीच्या वावराक वेता. आयज आनी फाल्यांचो दीस आसा, पोरां आमी प्राचीत काळांत भितर सरता. खुशालकायेन भितर सरुया. आनी आमकां तशेंच भुरगे आपले एग्जामी करतात. आज तांचो दुसरो पेपर, तांचे बसत मागुया, तांकां बरो येसावंड येवया, तांकां जाणवायेन, पिरायेन आनी कुरपेन देवान वाडोवंक आमच्या भुरग्यां बसत मागुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आनी सर्वपदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मिसाच्या शेवटाचे गायन आमी गावुया. जिवितातू उजवाडातू. K4 पान 141. K4 पेज 141. तुझे जीवित म्हाका लाभो. उजवाडाच्या उजवाडातू तुजो उजवाड म्हाका लागो. सूर्याच्या जगात्यातू बाबा सुशी म्हाका बाबो. जिविताच्या जिवितातू तुझे जिवीत म्हाका